देवाक वाखाणणी देवाक तीन वास कित्याक तो सोबीत काय तुझ्या आनी म्हज्या जिवितान काम करता. हालेलुया. तेची सोबीत काय तुझ्या आनी म्हज्या जिवितान काम करता. आमेन. हालेलुया. तो सोबीत काय आमकां संपूर्ण कायन वाडयता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. परतून देवान आमकां एकठांय केल्यान ताका वाखाणूंक, ताका दिन वासून, ताची स्तुती आनी आराधना करूंक, ताची महिमा गावंक. देवान आमकां ह्या संवसारान जिवी दवरल्यान, कित्याक देवाची वाखाणणी जिव्या मनशांकूच करूंक जाता. जिव्या देवाक जिवी वाखाणणी, कित्याक तो जिवो आसा आनी तो जिवो आसा देखून हांव आनी तूंय जिवी आसा. कित्याक तो आमचे भितर आसा, तो आमचे भितर जियेता, तो आमकां वाडयता वाडयता आनी वाडयता. त्या देवाची भक्ती करूंक आमी एकठांय जाल्या. ह्या वेळार आमचे दोनी हात वयर उबारून अन्य भाशेन देवा सांगाता उलोवया. आत्म्यान देवाशी एकरूप जावया, कनेक्ट जावया. Obrasinta la bacorobonda la bacoro yala libra baba simara khanda la bacoro bozente le bocoro zinta la kiaraba obresanda la bacoro bozekeri abara sinta la abira 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 basa baba baba shara bara bara ba riba shamakara banto robo simara khanda la bacoro zekeri la obrasinta la bacoro bondo lo bosintra lande obrahandala libra baba sitra lande. देवाच्या तोंडातले भायर सरता ते हर एका उतरा वरवीं मनीस येता. देवाचें उतर आमकां सांगता उंड्या वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडातली भायर सरता ते हर एका उतरा वरवीं मनीस येता. आयज तूं आनी हांव जियेता देवाच्या उतरा वरवीं. देवाचें उतर म्हटल्यार कितें मोगाचें? देवाचें उतर म्हटल्यार खूद देव स्वामी जेजू क्रिस्त. आनी ताचे वरवीं आयज आमी ह्या संवसारान आसा, जिवीत जियेता. जें कितें आमी आमच्या जिवितान करता तें आमच्या देवाच्या उतरा वरवीं म्हटल्यार देवा वरवीं करता. कित्याक तें उतर देवाचें आमकां जिवीत दिता. तें उतर आमकां जिविता वाटेन व्हरता. तें उतर आमकां सक्सेस करता हर एका वाटेन. त्या उतरा वरवीं आमी सक्सेस जाता. कित्याक तें उतर सामर्थ्यशाली आसा. तें उतर सामर्थ्यशाली आसा. त्या उतरा वरवीं हर एक मनीस येता. ते देवाच्या उतराक ह्या वेळार मान दिवया.
Jesus. Oh Jesus. Oh bresira basheri la 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 la. Oh brasendele la 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 la. Oh hallelujah. Undia urvi noi pondevace. Utra urvi munis gieta. Undia urvi noi pondevace. Utra urvi munis gieta. Brasendele behe. Oh brasindara bakoro zekeria la 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 la. Shiba ba 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 zebere shaba ba ba. Oh risanda la bakoronde. Oh brasinda la bakorohonde le hira badara ze. Abira santa la koroge dira baka. Akiro sanda la bakohomante. Abira sore shikanda. Jesus. Oh brasinda Lord Jesus. ora बाबा बाबा बासे माझ्या देवाच्या उतराऊ देशी हांव जियेला ताचे उतर शुद्ध ताचे उतर निर्मळ ताचे उतर भोवी म्हाका ताच्या उतराऊ देशी हांव जियेता ताच्या उतराऊ देशी हांव जियेता आमेन प्रेज द लॉर्ड सो तो उलयता त्या उतरा वरवीं हांव आनी तुजी येता आमेन आयज जी आमी देवाची उतरां वाचता आमी देवाची उतरां आयकता त्या वरवीं देव आमचे लागीं उलयता प्रेज द लॉर्ड देव कसो उलयता देव आमचे लागीं तेच्या उतरा वरवीं उलयता केन्ना उलयता ज्या वेळार तूं उलयता त्या वेळार आमेन पळयात आयची जे देवाची उतरां खेरीज भाशेन वेगळे पूण जेंकां सजमतले तेंचे जिवीत टोटली चेंज जातले हालेलुया पळयात एक्ट चॅप्टर 4 वर्स 31 धर्मयुजांचो इतिहास 5 अबेसूर आनी 31 आनी थंय देवाचें उतर ह्या भाशेन ती मागणी करतना ती एकठावलेली ती स्वात हाल्ली आनी ती सगळी पवित्र आत्म्यान भरली आनी काळजीदारपणान देवाचें उतर परगटूंक लागली प्रेज द लॉर्ड आनी एक पावड वाचून दाखयता धर्मयुद्धांचो इतिहास 4 अवेसर आनी 31 एक्ट चॅप्टर 4 वर्स 31 ती मागणी करत आसतना कोण ती मागणी करत आसतना तीच पहिली पवित्र सभा पयल्या पवित्र सभेन कोण आयली मरियमाय पेद्रू जुआंव जाकोब थॉमस 12 आनीक ते सगळे मेळून 12 शीस हे सगळे जी पवित्र सभा फर्स्ट पवित्र सभा कोण जावन आसा फर्स्ट चर्च खंयचे जावन आसा फर्स्ट चर्च जावन आसा सगळे देवाचे धर्मदूत आनी मरियमाय प्रेज द लॉर्ड पूण पवित्र पुस्तक सांगता ती मागणी करता आसतना ती एकठावलेली स्वात हाल्ली प्रेज द लॉर्ड सो आयज पयलो प्रश्न आसा तुमकां तो ह्या भाशेन ज्या वेळार तूं आनी दुसऱ्या कोणा सांगाताक मागणी करताय
त्या वेळार आमची स्वात हालता वना. Praise the Lord. ज्या वेळार तू तुझे पर्सनल प्रेयर करताय, ज्या वेळार तू तुझे पर्सनल मागणे करताय, त्या वेळार स्वात हालता वना. Praise the Lord. जर ती स्वात हालना ना तर पवित्र आत्मा त्या स्वातेचेर ना. Praise the Lord. कित्याक पवित्र पुस्तक आनी अशे भाशेन सांगता, देव बाप असो म्हणटा, आनी एक पावड हांव पृथ्वी हालयतलो. Praise the Lord. आनी एक पावड हांव पृथ्वी हालयतलो. Praise the Lord. सो जर पवित्र आत्मा त्या स्वातेचेर ना, ती स्वात हालना म्हणजे कशी हालना म्हणजे कशी म्हटल्यार ती म्युझिकान हालतली ना, होली स्पिरिटाच्या प्रेझेन्सान, होली स्पिरिटाच्या हाजीरपणान ती स्वात हालता. आमेन. आयज जर तू प्रेयर करताय आनी जर प्रेयर केलेल्या वेळार तू भितरसून हालनाय वा तू भितरसून पवित्र आत्म्यान भरनाय तर ते प्रेयर न्हू. कित्याक मरियमायन आनी तेचे जे शीस असले तांच्यांनी संपूर्ण कायेन ज्या वेळार प्रेयर करताले त्या वेळार ती स्वात हालताली. तुमची स्वात हालता, तुमचे प्रेयर करताना तुमची स्वात हालता, तुमची प्रेयर करताना तुमची दुकां गळटा न्हू. ती दुकां न्हू जी दुकां आमी दुसऱ्या पासून गळयता, जी दुकां आमच्या कश्टा पासून ती दुकां न्हू. पूण तूं प्रेयर करताना पवित्र आत्म्यान भरोन दुकां गळता. दीस इज द प्रेयर. हे प्रेयर जावन आसा. आयज आमच्या जिवितान आमी प्रेयरचो अर्थ विसरल्या. आयज आमच्या जिवितान आमी खऱ्या प्रेयरचो अर्थ विसरल्या. पळयात, ज्या वेळार मोइजेस सिनाय पर्वतार गेल्लो, निर्गम 34 अध्याय, एक्झोडस चॅप्टर 34 वर्स 1. आनी देवान म्हटलें, मोइजेस तयार राव, फाल्यां सकाळी तुका भोव सकाळी डोंगराचेर येवंक जाय. कित्याक? आपल्या वांगडा उलोवंक. मोइजेसान म्हटलें, ओके देवा हांव रेडी आसा तुज्या वांगडा उलोवंक. ज्या वेळार मोइजेस रेडी जालो उलोवंक, त्या वेळार देवान ताका आनी एक हुकूम घातलो, देवान ताका आनी एक कमांड घातली. ती कमांड ह्या भाशेन आसली, मोइजेस ज्या वेळार तूं येताय त्या वेळार तुज्या सांगाताक तुजी गोरवां अडचयना, तुजी बोकडां अडचयना, तुजी कांय अडचयना. कित्याक? तुजो लक्ष तेचेर वयतलो आनी म्हाज्या सांगाताक जो उलोवचो टायम आसा वा म्हाज्या सांगाताक जो उलोवचो वेळ आसा तो पाड जातलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आयज तुजो पर्सनल रूम आसा कितें? आयज तुजो पर्सनल प्रेयर बॉक्स आसा कितें? मिडनायट आसा? कितलें म्हणून आमी डिपेंड रावतले दुसऱ्याच्या प्रेयराचेर, कितलें म्हणून आमी रिट्रीट करतले दुसऱ्यांच्या प्रेयराचेर. आयज तूं कित्याक रिट्रीट जायनाय? तुजे भितर मागणें कित्याक ना? पळयात बाबा, सजमोन घेयात. फर्स्ट चर्च, बायबल सांगता, फर्स्ट चर्च जें आसलें तें चिऱ्यांनी बांदलेलें नासलें, तें इट्यांनी बांदलेलें ना. पवित्र पुस्तक सांगता फर्स्ट चर्च हें इट्यांनी बांदलेलें ना आसा, फर्स्ट चर्च हें फातरांनी बांदलेलें ना आसा. सो फर्स्ट चर्च हें जिवे चर्च आसा आनी त्या चर्चान फातर नासले. त्या चर्चान 12 जाण शीस आसले, मरियमाय आसली आनी जेजूची भाव भयण आसली. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां पळयात बाबा, चर्च म्हटल्यार कितें? भागयत पावलो म्हणटा, Acts chapter 3 verse 16, तूं जावन आसाय पवित्र आत्म्याचें मंदीर. प्रेज द लॉर्ड. सो देवाचो आत्मो तुजे भितर रावता म्हणून पवित्र आत्मो तुजे भितर जी येता. प्रेज द लॉर्ड. देखून भागयत पावलो म्हणटा, तूं जावन आसाय पवित्र आत्म्याचें मंदीर आनी तुका खबर ना देवाचो आत्मो तुजे भितर जी येता. देवाचो आत्मो तुजे भितर जी येता तो. सो ज्या ताकाय तूं जीव आसाय ती चर्च, तूं भोंवताय ती चर्च, तूं रानांसून चलताय ती चर्च, ज्या वेळार तूं डिक्लेअर करताय तुजो वर्ड ती चर्च. आमेन. पळयात, सगळ्यान म्हत्व आमी आयज पळयता जाल्यार आमकां सजमोंक जायना. आयज आमकां सजमोंक जायना. आयज आमी आमच्या जिवितान आमी चर्चीन आमी कॅथलीक आसा. हांव कॅथलीक आसा, तुमी कॅथलीक, आमी सगळीं कॅथलीक आसा. पूण
आयचे मरियमाईचे गुण आसा ते आमचे भितर नात. आयचे आमच्या मरियमाईचे गुण आसा ते आमचे भितर ना. मरियमाईचे भितर जिवी चर्च आसली. आमेन. मरियमाईचे भितर जिवी चर्च आसली. 12 शिसांच्या भितर जिवी चर्च आसली. आणि ज्या ताकाय तुजे भितरली जिवी चर्च तू उबारनाय ना, त्या ताकाय त्या चर्चीन दुसरो कोण येवन बसोचो ना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आयज खूब गरजेचें आहा बाबा तुजी जिवी चर्च उबारूची. तू जावन आसाय चर्च. भागयत पावलो म्हणटा तू जावन आसाय पवित्र आत्म्याचें मंदिर. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आयज कितें जालां जाणा बाबा, आमच्या भितरली आग कमी जाल्या. ज्या वेळार आग कमी जाल्या पवित्र आत्म्याची, त्या वेळार आमची स्वाद हालोवची बंद जाल्या. आमेन. आयज आमी डिपेंड रावता कोणाच्या दुसऱ्याच्या प्रेयराक. आयज आमी युट्यूबार पळयता, हें प्रेयर पळयता, तें प्रेयर पळयता, हो प्रॉफिट तो प्रॉफिट, हो ब्रदर तो ब्रदर आमी पळयत आसता. आयज आमकां संवय जाली. कितें जालें, हांव रॉंग म्हणना, तुमी पळयात. 100% तुमी पळोवंक जाय. 100% तुमी देवाचें गिन्यान घेवंक जाय. तितून तुमकां गिन्यान येता, तितून तुमचें पर्सनल प्रेयर जायना. आमेन. तितून तुमकां विजडम गावता. हें बरोबर आहा, हें बरें आहा, हे उतराचें एक्सप्लेन मेळटा, हे उतर म्हाका कशें कितें देव म्हाका सांगता. सो सगळें तें आमकां बरें मेळटा. हांव म्हणना तें करूं नाका, पूण तुजो पर्सनल प्रेयर, तुजो पर्सनल टायम देवा वांगडा कितको आहा. आयज थोडीं जाणां सैतान आयज फसयता. आयज सैतान थोड्या जाणांका फसयता. सैतान म्हणटा कितें, तूं करताय ना बाबा तेंच प्रेयर करेक्ट. हालो, तूं जें करताय ना, सकाळी उठताय ते युट्यूबार पळयताय आनी बसताय तें प्रेयर जालें तें. मागीर तूं पळयताय दुसरें मागीर पळयताय न्हू तें प्रेयर. रातचो पळयताय न्हू तें प्रेयर. ना 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 ना, हें प्रेयर न्हू. हें कितें जावन आसा, हें 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 1:5 विजडम, जेजू क्रिस्ताची विजडम, जेजू क्रिस्ताची जाणवाय तितूनसून मेळटा. कित्याक अशा भाशेन बरयलां, कितें तर जेजूची जाणवायेन भरात. सो आमी देवाच्या जाणवायेन भरता. खंयच्या तरी देवाच्या सेवका वरवीं, खंयच्या तरी आमच्या फादरीन वरवीं, खंयच्या तरी आमच्या मादरीन वरवीं आमी गिन्यानान भरता. हें करेक्ट आसा. पूण इम्पॉर्टंट जावन आसा तुजो पर्सनल रूम खंय आहा. आयज तुजो प्रेयर रूम खंय आहा. आयज तुजो प्रेयर रूम खंय आहा. जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, ज्या वेळार तूं मागणें करूंक वयताय तेन्ना भितरसून कडी लाय. ती कडी खंय आहा आयज, तो दार खंय आहा आज. प्रेज द लॉर्ड. तें दार खंय आहा. प्रेज द लॉर्ड. तें दार खंय आहा. तें दार खंय आहा. आज पवित्र आत्मा तुमकां विचारता, ज्या वेळार तुमी प्रेयर करता त्या वेळार तुमची स्वाद हालता. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार तुमी प्रेयर करता तुमची स्वाद हालता. जर हालना तर ते प्रेयर ना, ते एक गॉसिपिंग जावन आसा, ते एक उलाप जावन आसा. दिस इज नॉट अ प्रेयर. हे प्रेयर न्हू. हे फक्त एक टायमपास, परंपरा आनी फक्त आमच्यो येयलेल्यो चाली. मार्क चॅप्टर 7 क्लियर म्हणटा, हे लोक म्हाका तोंडांनी वाकाणटात, ओठांनी ते बडबडटात, पूण तेंची काळजां म्हजे लागसून पयस आसा. आयज पळयात, ज्या वेळार हांव उलयतना थोड्यांका हर्ट जाता, थोड्यांका दुखता, पूण म्हाजें तशें ना बाबा. हांव तुमचो मोग करता. हेचो अर्थ हें न्हू म्हाका कितें तुमकां दिवंक जाय आनी कितें ना तें पयत आत्मा सांगता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव जर सगळ्यांत जर तुमकां बरें दिलें तर तुमकां कितें सत्य सजमोचें ना. आयज सत्य हें जावन आसा, मरियमाय एक जिवी चर्च आसली, तेचे 12 शीस जिवी चर्च आसात आनी तूं पासून एक जिवी चर्च. फर्स्ट चर्च खंयच्यान सुरू जाली. फर्स्ट चर्च फातराची नसली. फर्स्ट चर्चीक स्लॅब नसले. फर्स्ट चर्चीक इट्यो नसल्यो. फर्स्ट चर्चीक कांय नसलें. फर्स्ट चर्चीक आसले जिवो पवित्र आत्मो. हो राबाती केंद्र मोसा. ओ फर्स्ट चर्चीन आसलो जिवो पवित्र आत्मा. आनी आयज तो पवित्र आत्मो ना. देखून आमची स्वाद हालना. देखून आमची स्वाद हालना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयज स्वाद जर हालोवंक जायी जाल्यार तुमकां तुमच्या पर्सनल प्रेयरान हालोवचें पडटलें. तुमकां तुमच्या पर्सनल मागण्यान हालोवचें पडटलें. तुमकां तुमचे पर्सनल घडामोडी करच्यो पडटल्यो.
तुमकां तुमचें पर्सनल रिडींग करचें पडटलें. आयज कितें जालां ना, जायतीं जाणां हेच म्हणटात, आयज जायतीं जाणां म्हाज्या लागीं उलयतात, हे म्हणटात जे यूट्यूबार पळयता ते म्हजें प्रेयर. ना, यूट्यूबार पळयताय ते तुजें गायड. तुका देव गायड करता खंयच्या ना खंयच्या देवाच्या सेवका वरवीं, फादरान वरवीं वा माद्रीन वरवीं, खंयच्या ना खंयच्या देवाच्या सेवका वरवीं तो गायड करता. पूण तें तुजें प्रेयर न्हू. पळय सजवून घेयात, तुमी जर बायबल वाचतात आनी बायबल वाचतात जाल्यार थंय आमकां जायते सुवातेचेर आमकां मेळता ज्या ज्या वेळार जेजू उलयलो, मागणें केलें, लोकांक बरें केलें, एकसुऱ्या सुवातेचेर तो गेलो. आमेन. एकसुऱ्या सुवातेचेर तो गेलो आनी थंय म्हणटा एकसुऱ्या सुवातेचेर वचून तो मागणें करूंक लागलो. तो एकसुरो गेलो, तो मागणें करूंक लागलो, 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 तो मागणें. आयज पळयात देवाचो पूज ह्या संवसारान आसलो, ताका कितें गरज आसली मागणें करूची. आमेन. ताका कितें गरज आसा मागणें करूची? ताका मागणेची कितें गरज ना, ताका मागणेची गरज नासली. पूण मागणें म्हटल्यार कितें? हांव म्हज्या देवा लागीं उलयतां. दीस इज द पर्सनल प्रेयर. दीस इज द एक सिक्रेट गूड जावन आसा तो. हालेलुया. तो हिडन मान्ना जावन आसा. आमेन. हिडन मान्ना, लिपलेलो मान्ना. ज्या वेळार तूं उलयताय हिडन लिपलेलो मान्ना तो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आयज जे आमी देवाचें गीत घेतलें, उंड्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या उतरां वरवीं मनीस जियेता. जेता काय तुमी उलयना तेता काय तुमचे भितर जिवीत आसना. कित्याक जॉन चॅप्टर 1:5 म्हणटा ताचे भितर जिवीत आसा. आमेन. ताचे भितर जिवीत आसा. आनी तें जर जिवीत तुमकां जाय जाल्यार तुमकां उलोवचें पडटलें, तुमकां उठोवचें पडटलें, तुमकां पर्सनल प्रेयर करची पडटली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पर्सनल प्रेयर करची पडटलीच. हालेलुया. तशें जावचें ना बाबा, कित्याक हें खूब म्हत्वाचें आसा तुज्या लायफान. हालेलुया. खूब महत्वाचें, खूब महत्वाचें, खूब महत्वाचें, खूब महत्वाचें बाबा. ज्या वेळार आमी पर्सनल प्रेयर करता, प्रेज द लॉर्ड, ज्या वेळार आमी पर्सनल प्रेयर करता त्या वेळार खेरीज भाशेन त्रिएक देव आमच्या सांगाताक रावता. आमेन. पळयात कितें जाता तें सांगता. ज्या वेळार तूं प्रेयर करताय त्या वेळार आत्मो तुका प्रेयर करूंक मदत करता. आमेन. पळयात कितें करता, आत्मो तुज्या कुडीक प्रेयर करूंक मदत करता. फुडची स्टेप कितें जाता, ज्या वेळार तूं आत्म्यान प्रेयर करता, आत्मो तुका मदत करता, तूं पुरो पवित्र आत्म्यान भरता. तुजी केंसा पासून पांयाच्या नाखशे ताकाय पवित्र आत्म्यान भरता. सो आतां कितें जाता, आतां तूं संपूर्णकायेन हलको जाताय. आमेन. एका पिसा भाशेन, एका पाका भाशेन. आतां कितें जाता, कितें जाता, जितलो तूं पवित्र आत्म्या सांगाताक इश्टागत करताय तितलो तूं हलको जाताय. जितलो तूं हलको जातलय, जितले तुजी पातकां खाला पडटली तितली तूं हलको जातलें. आनी जितलो हलको जातलो तितलो तूं वयर उबारतलो, वयर उबारतलो, वयर उबारतलो. आमेन. आतां दुसरें काम कितें, ज्या वेळार तूं वयर उबारत आसतलय त्या वेळार जेजू ख्रिस्त तुका आपल्या सांगाताक घेतलो. आमेन. जेजू ख्रिस्त आपल्या सांगाताक घेतलो आनी तो घेवन बापाच्या सामकारो व्हरून दवरतलो. आमेन. दीस इज अ सिक्रेट. हें सिक्रेट एक मिशन भाशेन. हालेलुया. म्हटल्यार पवित्र आत्मो म्हाका प्रेरीत करता वा प्रोत्साहन करता. जेजू ख्रिस्त म्हाका हात दिता आनी बापा लागीं व्हरपाक सोडटा. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तुमकां जाणा जेजू ख्रिस्तान कितें म्हटलें, हांव बापा लागीं वचची वाट. आमेन. हांव बापा लागीं वचची वाट. आयज जेजू
हेब्रेव चॅप्टर 1:3 म्हणटा आयज तो देवा बापाच्या उजव्या हाताक बसला. सो आता तुमकां व्हरोन सोडटलो पवित्र आत्मा. आमेन. आनी ज्या वेळार जेजू क्रिस्ता लागीं व्हरोन सोडटलो तो जेजू क्रिस्त बापा लागीं व्हरोन सोडटलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात खूब म्हत्वाचें आमच्या जिवितान आमची स्वार्थ हाल्लेली. प्रेज द लॉर्ड. जर आमची स्वार्थ हालना ना तर आमचे प्रेयर पुरे ना. आमेन. सो सदांच मोठीन धरा. ॲक्ट चॅप्टर 4:31. हर एका वेळार ज्या वेळार प्रेयर करता, ज्या वेळार अन्य भाशेन उलयता, ज्या वेळार वर्शीप करता, म्हाजी स्वार्थ हाल्ली, म्हाजी स्वार्थ हाल्ली, म्हाजी स्वार्थ हाल्ली, म्हाजी स्वार्थ हाल्ली. जर म्हाजी स्वार्थ हालना ना तर म्हजें मागणें कंप्लीट ना. जर म्हाजी स्वार्थ हाल्ली तर हांव संपूर्णकायेन म्हजे भितर पवित्र आत्म्याचें देणें आसा. आमेन. सो पळयात मरियमाय आमची पवित्र आत्म्यान भरून रावली. शीस आमचे पवित्र आत्म्यान भरून रावले. बागेत पावलू पवित्र आत्म्यान भरून रावलो. सगळे सैन पवित्र आत्म्यान भरून रावले. सो तुवें पासून पवित्र आत्म्यान भरोंक जाय. ज्या ताकाय तूं पवित्र आत्म्यान भरनाय ना त्या ताकाय ती स्वार्थ हालना. आमकां दिसता कितें ॲक्ट चॅप्टर 2 फक्त पेंटिकॉस्टच्याच दिसा स्वार्थ हारली. ना 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 ना. ती ज्या ज्या वेळार प्रेयर करताली त्या त्या वेळार ती स्वार्थ हालताली बाबा. प्रेज द लॉर्ड. ज्या ज्या वेळार मरियमाय प्रेयर करताली, ज्या ज्या वेळार तेजे शीस प्रेयर करताले त्या त्या वेळार ती स्वार्थ हालताली. कित्याक तेंचे भितर आत्मो जियेतालो. हालेलुया. आज तुजे भितर आत्मो जियेता. पळयात चेक करात. नातर कितें जातालें हांव चलता वाट पूण ज्या वाटेन म्हाका वचोंक जाय त्या वाटेन हांव चलता पूण जंय म्हाका पावंक जाय थंय हांव पावना. प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात वाटेन तर चलतात पूण ज्या स्वातेचेर म्हाका पावंक जाय त्या स्वातेचेर हांव पावतलो कितें सगळ्यांनी मतीन हाडात. आमेन. गॉड ब्लेस. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासत ह्या वेळा पासत तुज्या पवित्रपणा पासून तुज्या दिलेल्या पवित्र आत्म्याच्या दाना पासून हांव तुका वाखाणटा. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God bless, Papa. God bless.